विधानसभेच्या वेंचणुकेत राज्यांत खूपशे अजापीत करपासारखे बदल घडपाचे आसा म्हूण खबरी येतात. स्वबळार वेंचणूक लढटले म्हूण लागीं लागीं सगळेच पक्ष दावो करतात. मात प्रत्येक पक्षांत पक्ष विस्तार करपाच्यो हालचाली सुरू आसा. राज्यांतले आदले पक्ष म्हळ्यार काँग्रेस, भाजप आनी मोगो पक्षान आपल्या परीन वेंचणुकेच्या कामाक सुरवात केल्या. आनी म्हत्वाचें म्हळ्यार तिनूय पक्ष स्वबळार वेंचणूक लडोवपाच्यो गजाली करतात. मात राज्यांत आम आदमी पक्ष आनी नव्यान प्रवेश केल्लो तृणमूल काँग्रेस पक्षाक लागून राज्यांतले राजकीय गणीत घुस्पुपाक लागलां. नेटान बदल घडपाक लागल्या. राज्यांत आम आदमी पक्ष आनी तृणमूल काँग्रेस पक्षाच्या अस्तित्वाक लागून येवपी विधानसभा वेंचणुकेत मतां फुटपाची शक्यताय आसा. तृणमूल काँग्रेस पक्ष तर राज्यांत मोदी आड दीदी असो थेट प्रचार करपाक लागल्या. हाका लागून गोंय राज्यांत टीएमसीची राजकारण आनी समाजकारणांत नेमकी भुमिका कितें आसतली हें स्पश्ट जाल्लें ना. आनी हातूंत गोंयच्या भाजप पक्षाचेर आनी मतांचेर कसलोच परिणाम जावचो ना हें स्पश्ट आसा. ह्या स्थितीत आम आदमी पक्षान गोंयांतल्या समस्यांचेर आवाज उखलून गोवा फॉर गोवन्स असो विश्वास निर्माण केल्लो आसा. गोवा प्रदेश काँग्रेस पक्ष आम आदमी पक्षाक भाजपाची बी टीम म्हूण आरोप करीत आसा. हो एक आरोप सोडलो तर आनी खंयचो आरोप तांच्यांनी आपाआड केल्लो ना. ह्या आरोपाक लागून जरी तरी पक्षा कडेन संशयान पळोवप जालें तरी आप पक्ष गोंयकारांच्या जिविता कडेन जुळिल्ले प्रश्न घेता हें न्हयकारपाक शकना. निवडणूक येवच्या पयलीं आम आदमी पक्षान आपलें काम नेटान सुरू दवरिल्लें आसा. राज्यांत वाडपी बेरोजगारी संदर्भात ते गांवांनी वचून रोजगार यात्रा काडून जागृताय करीत आसात. ह्या पक्षा कडेन राजकीय तशेंच हेर मळावेले लोक आकर्शीत जावपाक लागल्यात. गुजराता उपरांत गोंयच्या आम आदमी पक्षाच्या हालचालींचेर राष्ट्रीय पक्षाच्या फुडाऱ्यांची नदर आसा हें हालींच अमित शाह हांच्या गोंय दौऱ्या उपरांत सिद्ध जालां. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांच्यांनी गोंय दौऱ्यार आसतना ताळगांवां जाल्ल्या कार्यकर्त्या मेळाव्यांत गोंयच्या समस्येचेर चड भाश्य करिनासतना थेट विरोधकांचेर निशाणो साधलो. मुखेल निशाण्यार आम आदमी पक्ष आनी केजरीवाल हांकां नमूद करून म्हळें, हमें मुफ्त में देने वाली सरकार नहीं चाहिए. हें विधान आम आदमी पक्षा खातीर थोमणो आशिल्लो. त्यान भायर शाह गोंयांत येवच्या पयलीं विरोधकांचे बॅनर्सूय काडिल्ले. हाची कित्याक गरज पडली असोय प्रस्न गोंयच्या सामान्य जनतेक पडला. गोंयच्या राजकीय घडामोडींचो आढावो घेवन तांणी गोंयांत परत सत्ता स्थापने खातीर 40 मतदारसंघात काम करपाचो आदेश पक्षाच्या फुडाऱ्यांक आनी कार्यकर्त्यांक दिला. त्या खातीर आम आदमी पक्ष येवपी वेंचणुकेत भाजपा मुखार आव्हान आसतलें हें सिद्ध जालां. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट.